बालदीस कसो मनू येता हेचे आदर्श उदाहरण मायणा नावेलीस दिवचलचे सरकारी शाळेच्या उपक्रमान दिले. भुरगीं 4 वण्टी आड पुस्तकांतल्यान जे वाचतात ते 4 वण्टी भायर सरून शेतात पांय रोवन प्रत्यक्षात शिकली, वाऱ्या वांगडा धांवली, भात कणसां बरोबर उलयली. हें सगळें घडलें शाळेचोच एक पालक सुंदर नायकाच्या मायणाच्या शेतात. सोनाक धर आनी आत्मनाक धर मरे. हा हो, पाय बी सारको फाटल्यान धर. बरे बसत महात्मा गांधींचं एक शिक्षणाबाबत एक सूत्र आहे, 3H. हँड, हेड अँड हार्ट. हे तिन्ही सूत्रांना ज्यावेळी एकत्र करून शिकवलं जातं त्याचवेळी विद्यार्थी हा अनुभवातून शिक्षण घेत असतो, विषय चांगल्या पद्धतीने समजतो. आणि ह्याच सूत्राला लक्षात घेऊन मी बालदिनानिमित्त शेतातील उपक्रम राबविला. जाल्यार वारखण पेडणेच्या बालभवन केंद्रान भुरग्यांची मतां मतींत घेवन तेंचे खोशये प्रमाण बालदीन मनयलो. भुरग्यांनी नाच, रांगोळी, तबला आनी हेर कार्यावळी केल्योच, पूण भुरग्यांचे मागणे मतींत घेवन फॅशन शो केलो. भुरग्यांची मनां फुलयत तो बालदीस. ह्या अर्थान हो बालदीस बरोच फुल्लो. बालभवन केंद्र वारखण हांगासर आमी डान्स एक्टिविटी ज्यो रांगोळी ज्यो स्पेशल अशी पयलीं वर्कशॉप दिला आमच्या ड्रॉइंग टिचरीन आनी आतां तेंच्यांनी रांगोळी घातला. मागीर फॅशन शो ही खास भुरग्यांनी आपूण जावन सांगला की टिचर आमी डान्स सदांच करता, पेटी वाजयता, आमच्या मनान आयज फॅशन शो करपाचो आसा. सो तांकां जाय म्हणून तेंच्या आवडी खातीर आमी हांगा फॅशन शो दवरलेलो आसा. तेच्या भायर गेमी आसा, पास मागीर बलूनाची अश्यो वेगवेगळ्यो गेमी दवरल्या. गोवा 365 खातीर मायणा नावेलीच्यान महेश गोवेकार आनी वारखण पेडणेच्यान संदीप कामुलकार.